सेशन ते आनी आयचे डिमांड्स जे आसा ते स्पोर्ट्साचे आनी आर्ट एंड कल्चराचे आसा. तुमकां खबर आसा की खुबशे प्रश्न आसा ते आमी विचारपाचे आसा. बट मेन हें कितें आसा की लास्टाक जेन्ना आमी प्रश्न विचारले, जेन्ना आमचे कट मोशन्स मूव केले, लास्टाक आमकां आन्सर मेळपाक जाय. आतां इतले असेंब्ली सेशन जाले, इतले दीस जाले, पण आमकां तो आन्सर जे सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर आसा ते अजून पर्यंत सारखे मेळना. सो आयज आमी परत स्पिकराक सांगतले, मागणी करतले की आन्सर हे दिवपाक जाय. कारण लास्टाक कितें करता, काबार म्हणटा आनी सोंपयता. सो क्रॉस क्वेश्चनिंग करपाक आमकां मात बसून दिसना. सो आयज आमचो डिमांड करतले. आनी 0 आर सॉरी आमचो एलिक्यूजूय आसा. सो एलिक्यूज बाबतीत आमचो पळय आयज आमी 0 आर मेन्शनूय आमचो मूव केल्लो आसा की आमचो कल्चरल फेस्टिवल खुबशे जाता. आतां सनबर्न हो कल्चरल फेस्टिवल न्हू. सो हे जाणून घेवपाक जाय कल्चरल फेस्टिवल जे आसा तांकां खरें म्हटल्यार मान्यताय दिवपाक जाय. आयज आमी म्हाजो 0 आर मेन्शनूय आसा, तितून आमचो जो फेस्टिवल आसा ताका मान्यताय दिवपाचो हे आसा. आनी जे आदल्या सीएमान मनोहर पर्रीकरांनी सांगलेले की सेंटेन जे फिस्ट आसा ताका मान्यताय दिवची म्हणून स्टेट फेस्टिवल म्हणून. तें जाल्लें ना. बट आतां सनबर्नाक तुमी फेस्टिवल जो कल्चरल फेस्टिवल म्हणटा इट इज कंप्लिटली रॉंग. आनी खंय ना खंय आमची जी कल्चर आसा तो डायल्यूट करपाचो प्रकार आसा. सो हे जावपाक जायना. आनी गोंयचे जितले कल्चरल बाकीचे कल्चरल शिगमो आसा, कार्निवाल आसा, हे कल्चरल फेस्टिवल हे पयलींच्यान करता. आनी अशे कितलेशे आसा. सो तांकां मान्यता मेळपाक जाय.